So the US Federal Reserve जे आसा पळय, this is one of the most important financial institutions in the world, and all their decisions they affect everything like trade, interest rates, money lending, etc. So when even if they give the slightest hint, that makes the market very volatile. So that is also one reason why it is affecting the gold prices. India, it is impacting India because as we know, India is the biggest consumers of gold. So naturally it's going to affect India as we consume gold a lot. See, घेताना म्हाका obviously वायट दिसतलें because the price is high naturally, but the price is going to keep increasing. So म्हाज्या कडेन जी कितें वस्तू आसा तेजो व्हॅल्यू वाडत रावतलो. सध्या अशें जालां की US फेडरल रिझर्व जी आसा तेंच्यांनी अशें हिंट दिला की दे विल बी कटिंग द इंट्रस्ट रेट बाय 3 times. सो सध्या मार्केटान अशें हें जाल्ल्या कारणान गोल्डाक डिमांड वाडिल्लो आसा आनी सेंट्रल बँक ज्यो आसा इंटरनॅशनल तेंच्यांनी गोल्ड परचेज करपाक चालू केला, स्पेशली चायना. हेच्या खातीर गोल्डाक डिमांड वाडल्या कारणान नॅचरली अशें आसा की जेन्ना डिमांड हाय आसा तेन्ना नॉर्मली प्रायजीस वाडटा. सो इन दॅट केस गोल्डाक सध्या डिमांड आसा म्हणून गोल्डाच्यो प्रायजीस हाय जाल्या. इम्पॅक्ट जातलो कित्याक रेट सध्या वाडत आसा, पूण जे कोण लग्नाची तयारी करतात ती 1-1.5 वर्स पयलींच सगळी तयारी केल्ली आसा ऑर 2-3 म्हयन्या पयलीं तयारी करून दवरिल्ली आसता. जे कोण लास्ट मिनीट राविल्ले आसता पळय तांकां मातसो फरक पडटलो कित्याक गोल्ड रेटी खूब वाडिल्ल्यो आसा. आनी ऑल्सो आतां गिफ्टिंग आसता म्हणजे वॅडिंगाक गिफ्ट दिवपाक हांकां, त्या खातीर मातसो तांकां म्हणजे लोक फाटीं फुडें जातले कित्याक गोल्ड रेटूय हाय जाल्या आनी प्रायजूय खूब हाय आसा. सो त्या कारणान मातशें मार्केट स्लो जावं शकता. गोल्ड रेट्स तुमी हिस्ट्री पळयल्या आसतली की गोल्डाचे रेटी एवरी इयर वाडत आसता. सो लुकींग एट द हिस्ट्री म्हाका दिसना की गोल्डाची रेट देंवपाची आसा. अशें स्पेक्युलेशन आसा की 70,000 टच जावपाची आसा गोल्डाची रेट. सो हय, म्हाका दिसना गोल्ड रेट्स देंवतली अशी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.